रिचा भाव भयणीनो, एका हॉस्टेलांतली खबर. ह्या हॉस्टेलांत जी विद्यार्थी आसलीं, भुरगीं आसलीं, ती सगळीं आपणाचें शिकप करपाक आसलेलीं आनी तांकां जेवण खाण सगळें वेळा वेळार मेळटा. जाल्यार ह्या हॉस्टेलांत सदांच सकाळीं खंय तांकां उपमा दिताले. तें सुरू केल्लें तें खंय तशेंच चालू उरलें. सदांच सकाळीं ब्रेकफास्ट करता तेन्ना उपमा येवपाक लागलो. पयलीं सगल्यांनी बरें रुचीन रुचीन खालें आनी मागीर चडशे जाणांक दिसलें कितें सदांच उपमाच दिवपाचो, आनीक दुसऱ्यो वस्तू कांय बऱ्यो आसात ब्रेकफास्टाक आनी सदांच तेंच दितात. आनीक जायतीं भुरगीं गुणगुणपाक लागलीं, एके भाशेन फिर्याद मांडपाक लागलीं. जे ऑथॉरिटी आसा तांकां सांगपाक लागली आमकां हें नाका सदांच. तांचे मदें थोडीं भुरगीं आसलीं जांकां तो उपमा बरो लागतालो, तीं रुचीन खातालीं. थोडीशीं जाणां आसलीं, चड नासलीं. म्हणटच हें सगळें हीं भुरगीं थोडीं खातात, थोडीं जाणां खावपाक सोदिनात, थोडीं प्रोटेस्ट करतात. हें सगळें जाणां जाल्या उपरांत त्या हॉस्टेलाचो मॅनेजमेंट आसा ताणें म्हणलें बरें चल सगळीं येयात बराबर, आमी बसून उलोवया. आनी उलयल्या उपरांत सगल्यांनी आपआपणाचें मत सांगल्या उपरांत मॅनेजमेंटान म्हणलें बरें चल आतां कितें जाय तें विचून काडुया, वोटींग करुया. आनी अशें आसतना सगल्यांनी वोटींग करपाक तांकां दिलें, कितें कितें जाय तें तुमकां विचून काडात. मेनू दिलो, वेगवेगळ्यो वस्तू आसल्यो थंयसर, उपमाय आसलो, भाजी पाव आनी मागीर हेर दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू ब्रेकफास्टाक ज्यो दिवपाक जातात त्यो सगल्यो आसल्यो बऱ्योश्यो. आनी सगळीं विचून काडपाक लागलीं. आनी विचून काडून जाल्या उपरांत वोटींग जालें. वोटींग जाल्या उपरांत तें मेजलें आनी मेजल्यार तांकां निकाल मेळ्ळो. कितें मेळ्ळो आसतलो? निकाल मेळ्ळो की ह्या भुरग्यांक उपमा जाय. उपमा नाका म्हूण प्रोटेस्ट करून भायर सरलेलीं, मागलोलें. पूण आतां सगल्यांनी वोटींग केल्या उपरांत उपमाच येयलो. आनी हाचें कारण कितें? जीं भुरगीं सदांच खातालीं तांकां बरें लागतालें, सुमार 20 जाणां आसलेलीं, त्या 20 जाणांनी वोट मारलो आमकां उपमा जाय. आनी दुसरीं जीं आसलेलीं सुमार 80 तांणी चिंतलें हें ऑप्शन आहा, हें ऑप्शन आहा, बीफ स्टीक मेळटा, मागीर मंचुरियन मेळटा, हें मेळटा, तें मेळटा, ब्रेड बटर जाम सगलें मेळटा. एकल्यान एक बरे भाशेन विचून काडलें. आनी जीं 80 जाणां आसलीं तांची सगल्यांची वोटां फुटलीं आनी उपमा जी सदां घोस्तान खातालीं तीं जिखलीं. परतून हॉस्टेलान डेली ब्रेकफास्टाक उपमा. भाव भयणीनो, आयज हें सांगपाचें कारण कितें? आयज आमकां देवाचें उतर एकवटा विशीं उलयता. जरी तर एकवट आसा जाल्यार राज्यां उबीं उरतात. जरी तर एकवट आसा जाल्यार घरां आनी फामिली उबी उरतात. आनी जरी तर एकवट ना जाल्यार सगळें कोसळटा. आमी कितलेंय मागूं, कितलेंय रस्त्यार येवं, कितलींय बोवाळ मारूं, आमी मारले आतां गोंयकारांनी. आतां ह्या दिसांनी बोवाळ जायतो एलिसांवां जेन्ना आयिल्लीं आसात जायतो बोवाळ चलता. जो सरकार आसा ताणें आमकां हें वायट केलां, तें वायट केलां, लुटून काबार केलां, आमचे मदें झगडीं घातल्यात, सगलें आहा बरें आहा सांगप. आतां एलिसांवां येता आनी एलिसांवां येता तेन्ना घडये जे कोण उपमा खावपाचे आसा ते सदांच उपमा खातात, तांकां बरें लागलेलें आसा, वोट मारतले. फुट्टले कोण? जे कोण दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू खावपाक सोदतात ते फुट्टले. जिखतलो कोण? हांव म्हणपाक सोदिना. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता दावीद पातशाय. दावीद पातशाय म्हणटा तेन्ना इज्रायल म्हणटा तेन्ना इज्रायलाचे 2 भाग आसात, नॉर्थ इज्रायल आनी सावथ इज्रायल. आमच्या गोंयान आसा ते भाशेन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. जाल्यार सावलू जेन्ना राजवट चलयतालो तेन्ना हे सगळे जे ट्रायब्स आसात, 12 कुळां जीं आसात इज्रायलाची, तांकां बाराबर हाडपाक ताणें जायते प्रयत्न केल्ले. सावलू राजा बरोय आसलो, वायट न्हय आसलो, पूण मागीर देवाचें आयकून आनी आपणाचेंच करपाक लागलो देखून देवान ताका भायर उडयलो. पूण ताणें आख्खें इज्रायल एके भाशेन घट सांबाळलें. आनी जेन्ना दावीद पातशाय जावपाक विचून काडलो, साम्युएलान ताका पयलो मागलेलो, त्या मेरेन तो खरें राजा जावं पासून 15 वर्सां उरलीं. 15 वर्सांनी दावीद मागीर राजा जाला. आयज दुसरी मागणी आमी ताची आयकता. जेन्ना
हे नॉर्दर्न इज्रायल जे आसात म्हणजे इज्रायलाची कुळां जी आसात ती दाविदाशी येतात. दावीद सावथ इज्रायलांतलो आनी सावथ इज्रायल म्हणटात तेन्ना जुदा 2 कुळां थंयसर ताचे बरोबर आसा. हेब्रोन हांगासर ताणें आपली राजवटकी सुरू केल्ली. जाल्यार हे उत्तरेचे नॉर्थ 10 कुळां जी आसात तांचे सगळे बाराबोर आयले आनी बाराबोर येवन ते दावीद पातशायाक मेळ्ळे आनी तांणी दावीद पातशायाक उलो मारलो. आमकां सगल्यांक बाराबोर सांबाळपाक तूं जाय, कित्याक देवान तुका मागला, देवान तुका विचून काडला. देखून आमी तुज्याच रोगता मासाची, आमी दुसरी न्हय. आमी नॉर्थ आनी तूं सावथ, पूण आमी नॉर्थ आनी सावथ म्हणटा तेन्ना वेगवेगळी न्हय, आमी एक रोगता मासाची. ह्या पासत देवान तुका विचून काडला जाल्यार तूं आमचे परजेचो गवंडी आनी फुडारी जातलोय. आनी तांणी ताका तेल लावन मागलो. हेब्रोन तावन तो जेरुसलेमाक गेलो आनी आमी आयकलां ताची राजवटकी सुमार 40 वर्सां, 7 वर्सां सावथ म्हणजे हेब्रोन हांगासर आनी मागीर उरलेलीं 33 वर्सां 33 इयर्स नॉर्थ म्हणजे जेरुसलेम. आनी जेरुसलेमाक तावन आख्ख्या इज्रायलाचेर ताणें राजवटकी चलयली आनी ताणें एकठांय सांबाळलेलें हें राज ताचे फाटल्यान ताचो पूत सोलोमोन पातशाय तोय आनीक 40 वर्सां एकवटान सांबाळटलो. तांचे फाटल्यान जे येतात ते मागीर परतून फुट्टलीं. आयज आमचें राज कसलें आसा. भाव भयणीनो, जरी तर आमी फुटपाक पावले जाल्यार आमी आमच्या मनान हाडल्यार बरें, आमी परतून गुलामपणान वचपाक सुरू जाल्लीं आसा. जे भाशेन हे इज्रायल राज सावलू राजा ते तो निमणो राजा हेजेकिया पासून बाराबोर आसली, मागीर फुटली आनी फुटल्या उपरांत नाबुकदनेझर राजान तांकां धरून व्हेली. इतल्यान इज्रायलाची ही राजवटकेची व राजकी खबर जी आसा ती काबार जाता. तर जरी तर आमी पळयलें जाल्यार ही राजा फुटपाक लागलेलीं, सगळेच राजा जावपाक सोदताले सोलोमोना फाटल्यान. भाव भयणीनो, आयज आमची गत असली जाल्ली आसा जाल्यार आमी त्या हॉस्टेलान आसलेल्या भुरग्यां भाशेन आमकां उपमा खावन खावन गडे वाज आयिल्ली आसा. पूण आमकां नवें कितें जाय म्हूण विचून काडपाक जेन्ना सयेक दिला, मॅनेजमेंट आतां आमकां सयेक दिता विचून काड, आनी मॅनेजमेंट म्हणटा तेन्ना आमचें कॉन्स्टिट्यूशन, आमचें भारताचें संविधान आमकां हो हक्क दिता विचून काडात तुमचें. देखून ही इलिसांवां गरजेचें. तर आमकां कितें जाय तें विचून काडपाक दिलां तेन्ना जरी तर आमी सगळीं फुटलेलीं आसा, ही पार्टी ती पार्टी, हो हे पार्टीन गेलो ते पार्टीन गेलो, पार्टीच्या फाटल्यान जो कोण गेला तेजे फाटल्यान आमी गेल्या, धांवता. आनी ह्या पासत आजून पासून आमी गोंयकारांक ह्या कुफुजावान आसात सगळीं, कित्याक आमी एक मनाचीं जायना, एकवटान येयना. आनी तसल्या वेळार जेन्ना हो एकवट हाडूंक आमी प्रयत्न करता व थोडे जाण मुखार सरतात, कोणूय जरी तर बरो करता तांकां फोडपाची पद्दत एकदम बरी आसा. डिवायड एंड रूल आजून पासून चालू आसा. कोणूय जरी तर बरो मनीस येयलो मुखार, आतां जे कोण घडये पॉलिटिशियन्स न्हू ते आतां पॉलिटिकल फिल्डान भितर सरपाक सोदतात, न्यू फेसीस म्हणून जायते जाण उलो मारतात मुखार सर म्हूण. पूण असले जरी तर मुखार सरलेले आसात, आमी पळयता आयज पेपरांचेर कोण व्हिडियो करता, कोण फेसबुकाचेर घालता. जे कोण बरे आसात तांची इमेज कशेय भाशेन तांकां पाड घालपाक जाय. देखून कांयच्या काय कितेंय उलयतात. जशें जेजू विशीं उलयताले. जेजू जेन्ना आयलो आनी हे परजेक एकठांय करपाक लागलो, रोमाचो सरकार थंयसर आसलेलो आनी तांचे बरोबर हे धर्मशास्त्री थोडे आसलेले आनी तांकां नाका आसलें जेजू मुखार सरलेलो, जेजू फाटल्यान लोक एकठांय जाल्लो वो एक जाल्लो. देखूनच लोकांच्या मनान वीख घालूंक लागले की जेजू इतलें बरें करता, तो काडटा देंवचार काडटा, तो इतलें बरें शिकयता, पिडेवंतांक बरी करता, पूण कशे भाशेन करता? बेलझेबूल म्हणटा तो देंवचाराचो प्रधान, ह्या देंवचाराच्या प्रधानाच्या शक्तीन तो हें कोत्ता अशें म्हणून खबरो घालपाक लागले. जशें आयज आमी पळयता आमच्या गोंयांत कोण मुखार सरलेले आसात बरे मनीस, खंयचेय घडये पार्टीन गेल्ले आसात, नॅशनल पार्टीन गेले वा आनी खंयचे पार्टीन गेले जाल्यार ती पार्टी बरी न्हू हो मनीस बरो, हो मनीस बरो न्हू ही पार्टी बरी, असलें सांगून आयज आमची तकली पिड्ड्यार करून उडोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. म्हणटच उपमा आमच्या मुखार आसा आनी जायते तरेचे आमकां प्रात दिल्ले आसात.
तातूंत आमकां हेंय सांगतात हितून मिरची ना, हितून तिखसाण आहा, हितून गोडसाण आहा, हें सगळें चालू आसा. कित्याक? आमचें मन घुस्पावपाक. कित्याक मन घुस्पायत जाल्यारूच आमी कुशीन कुशीन उरतलीं. आनी कुशीन कुशीन उरत जाल्यार जेजून सांगलां तशें जरी तर ती फाटल्यांत जाल्यार शेवट लागीं पावलो. देंवचार जरी तर फाटला, देंवचार जरी तर तुटोन गेला जाल्यार ह्या देंवचाराचो शेवट लागीं पावलो. त्या पासत दोळे उक्ते करून पळोवया, समजून घेवया, भावार्थाची नदर घेवया. आनी हो एकवट आमकां कितलो गरजेचो. सगळीं आमी मनशां बाराबर येवं, तितून भितर हो समाज तो समाज, हें रिलीजन तें रिलीजन हें हाडपाक जायना. पूण हें हाडलोलें आमकां ह्या दिसांनी दिसती पडटा. रिलीजन आमचें खंयच्या धर्माचो मेजॉरिटी मायनॉरिटी धर्माचें घेवन बसलेले आसात. इतलीं वर्सां आमच्या समाजाचो कोण चीफ मिनिस्टर जावंक ना. आमच्या समाजाचो आतां जावपाक जाय. मागीर दुसरो समाज आहा तो चाळल्लो आहा. त्या समाजाचो कित्याक, आमच्या समाजाचो कित्याक न्हू. म्हणटच ही आख्खी सगळी गेम भाव भयणीनो चल्लोली आसा. ती जरी तर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान समजना जाल्यार आमी सांडटलीं. आमी सांडलीं. समजना जाल्यार आमी सांडलीं. समजोंक सोदता जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे बराबर आसा. आनी देखूनच हेंच मनान दवरून हे 2 दीस आमी खेरीत हो पवित्र आत्म्याचो आदार, देवाचो आदार घेवंक हे 2 दीस थारायल्यात. आमी बरे भाशेन ताचेर नियाळ करूंक आमचेच कुडीन न्हय, आमच्या मनशापणाच्या आमच्या मनशाळे शक्तीन न्हय, पूण देवीक शक्तीन आमी तें समजून घेवंक, जें कितें वायट आसा तें कुशीन उडोवंक. आनी जे भाशेन हे नॉर्थ इज्रायेलाचे मनीस आयले आनी तांणी मागलें दाविदा लागीं, तूं यो, देवान तुका मागलेलो, सगळे बाराबर रावया. ते मागीर बाराबर रावले. असली कृपा भाव भयणीनो आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया.